आयज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान आमी पाविल्ले आसा आनी आमच्या मुखार एक असो इश्यू सध्या येयल्लो आसा तो म्हटल्यार जेन्ना आमी हांगासर कॅज्युअल्टीन गेले तशेंच भितर वॉर्डान पयले जाल्यार सध्या एक असो इश्यू समोर येयल्लो तो म्हणजे की एक्सरे युनिट जो आसा वॉर्ड नंबर 44 जी OPD आसा थंयसर जे फिमेल टॅक्निशियन्स आसा जे एक्सरे काडपी तांकां खंय तरी इनसिक्युअर फील जाल्ल्याची जेन्ना आमी भितर गेले आनी तेंचे कडल्यान जाणून घेवपाचो प्रयत्न केलो तेन्ना आमकां अशें कळून येयलें की सकाळचे 8 ते सांजेचे जे 4 वरांचेर एक सेक्युरिटी गार्ड आसता आनी सांजेचे जे 8 ते सकाळचे 8 दुसऱ्या दिसा मेरेन जो दुसरो सेक्युरिटी आसता जेन्ना 4 ते 8 ह्या 4 वरांचेर ह्या इवनिंग टायमाचेर खंयचोच सिक्युरिटी गार्ड तांकां अवेलेबल आसना तेन्ना तेंचें अशें म्हणणें आसा की हे येदें व्हडलें हॉस्पिटल आसा आनी वेगवेगळ्या प्रकाराचे लोक येतात ड्रंकन येतात त्याच प्रमाणे भुरगीं जाणटी तशेंच आमचे अक्यूज मेडिकला खातीरूय येतात तेन्ना तांकां खंय तरी इनसिक्युअर फील जाता आनी ती फिमेल असल्या कारणान महिला जी तेन्ना टॅक्निशियन भितर आसता तांकां खंय तरी सेक्युरिटी गार्ड वो अवेलेबल आसचो अशी तेंची मागणी आसा.